आमदार मंत्री बीन अशें कळटा की तांचें काम जें आसा ताजें रिव्यू बीन घेतला तुमी मस्त फाटी ती अशी पिरियडिकली मिटींग असता आणि पार्टी म्हणून मिनिस्टरांचें काम आणि त्याच बरोबर आमी लोकांचो कनेक्ट आणि इलेक्शनाच्या वर्स आसा काही ग्रिवेन्सीस आसतल्यो काही अपकमिंग ते सगळे बेगींतल्यान बेगीन जावपाक जाय आनी त्याच बरोबर लोकां मदीं बीन ही कामाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक त्यो सगळ्यो जी स्किमीज आसतल्यो कामां आसतली प्रोजेक्ट्स आसतले सकले पर्यंत पर्क्युलेट करपाक जाय इतल्या खातीर एक तो आढावो. पूण तशें परफॉर्मन्स तांगेलें हें केलां म्हणून आयकूंक येता कितें कशा तरेचें काम करता आमदार मंत्री माझ्या फ्रेमीन येता ताचेर कितें ताचेर म्हळ्यार पक्षाचे बैठकीन जो कितें आनी कोरांतले मेंबरांतलो जो कितें एक तांचो रिव्यू घेवपाक जाय तो रिव्यू घेता आनी लिडर्स तुमचे लिडर्स ते लिडर्स इलेक्शना खातीर रिलेटेड कितें मिटींग बी जाला डिस्कशन बी जाला इलेक्शनाक धरून बी कितें काम हे वेवस्थीत जावपाक जाय. डबल इंजिनचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लीं कामां आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाली जी कामां फुडें वतना तांचे मदीं भितर समन्वय आसपाक जाय. तो समन्वय आसाय बीन आनी पार्टीक दिसता की बाबा ही कामां हे बेगींतल्यान बेगीन सुटावे जावपाक जाय आनी ताका आमी दायित्व आसा. पक्ष म्हणून जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना लोकांच्या दारान वता घरा कडेन वता तेन्ना आमी ताका बांदिल्लें आसता उत्तरदायी आसता. तुमचे सेंट्रल लिडर येवपाचे आसा तेजेर बीन कितें प्रिपरेशन डिस्कशन बीन तशें आतां येणाऱ्या 6 तारखेक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाचें उक्तावण जातलें. अमित शाहजी येतले त्याच बरोबर तांचे प्रवास आयले नंतर आमदाराचे बरोबर बैठक आसतली मंत्र्यां बरोबर बैठक आसतली कोर कमिटी त्या सगळें मार्गदर्शन करता. पूण स्टाफ सिलेक्शनाच्या अगेन्स्ट कितें तरी अशें उलोवप जालां म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे ताजें डिस्कशन जालां स्टाफ सिलेक्शन पूण स्टाफ सिलेक्शनाचेर दामू बाबा स्टाफ सिलेक्शनाचेर बोवाळ जाता आयकूंक येता.